म्हज्या भयणीन भावनो, आयज आमी एकाचेरूच नदर मारया, जें जेजून आमकां हांगसर सांगलां पळय तें. आतां आमी खंती बरीच जाता, ओ दुखींत आसता, ओ आमचेर खूब वायट कोसळ्ळेलें आसता, तेन्ना आमी पिरगांवता. असले स्थितींत आमी कितें करूंक जाय? आतां हांव तुमकां आनी एक दाखयतां. जेन्ना पेद्रू ओड्यांतलो आसलेलो आनी जेजू उदकायल्यान चलोन येतालो, तेन्ना कितें जालें ताका? ते भियेले, भूत म्हूण समजलें. पूण जेजून ताका सांगलें, भियेनाका, हांव तो. तेन्ना ते जाले खुशाल बरी जाले म्हणून. पूण मागीर कितें जालें? मागीर पेद्रून जेजूक म्हणलें, हांव तुजेशी उदकायल्यान येवं? जेजू म्हणलें, ये. तो उदकांत चलोंक लागलो. पूण मागीर कितें जालें? ताचे दोळे जेजूचेर थिरायिल्ले न्हय, आतां ताणें हिंचो थिरायले उदकाचेर, आनी तो उदकान बुडूंक लागलो. जेजू पाव म्हाका म्हणलें, ताणें रोखडोच ताका भायर काडलो. आनी ताका कितें म्हणलें मागीर? तूं कित्याक दुबावलोय? म्हणटच कितें जालें? ताणें आपले दोळे जेजू वयले काडले तेन्ना त्या वस्तूंनी, लारांनी, खोंतींनी, दुखांत आमी बुडून वेता. तेन्ना आमी उदकाचेर ध्यान मोन लावंक फावना, पूण आमचे दोळे पोत्तून आमी वळून जेजूचेर लावंक जाय. तेन्ना तो आमकां तातूंतलो भायर काडटा आनी आमचें जिवीत खुशाल बरीत करता, आनंदान गोठायन बसता. हे भाशेन आयज आमकां तो सांगता. तर त्या व्हडवेळ्यांचेर, कश्टांचेर, दुखींचेर, खंतींचेर तुमी दोळे लायनाका, म्हजेर लायात. आनी हांव म्हजे दोळे तुमचे सदांच लावन आसा. हें कशें जाता? आनी एक उदाहरण दिता. आतां आमचे कुडीक कितेंय तर हिंचोरूय जालें जाल्यार रोखडीच आमची आख्खी कूड थंयसर तें बरें करूंक आवडटा आनी करीत आसता. ते भाशेन जेजू आमचो सगळ्यांचो बरो परामर्श करता. आमी ताचे कुडींतले सांदे तो जाणो आनी तो आमकां पावता. पूण आमी आमच्याच आनी आमचेच सगळें बुडोवन वचोंक फावना. ताचेर आमचे दोळे लावंक जाय आनी तो आमकां तातूंतलो भायर काडटा. पळयात कितें जाता पळय तें. पावलूक तो सांगता, तूं भियेनाकाय. हांगसर थोडे लोक आसा जे म्हज्या नांवांत जियेतात, पूण बाकीचे कडेन तुमकां वायट करीत आनी थंयसर कोत्तात ते. पूण तातूंत पडले म्हणटच तुमी भियेनाकात. तातूंतल्यानूच तुमकां आतां गोठाय मेळटली आनी हाका लागून दुसरी ओडोन येतली. कित्याक? बऱ्या कारणाक लागून वायट न्हय, ती हें सगळें सोंसतात आनी तांकां धीर आनी आदार येतलो आनी हें सगळें पवित्र आत्मो करून घेतलो. हाका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी भिवंक फावना. आमी आमचे दोळे सदांच जेजूचेर थिरावंक जाय. आमचो सुस्कात तर जेजूचेर आसत आनी हे भाशेन तर आमी दरीत जाल्यार आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आसतले, आमचे भितर आनी आमचे भायर. आनी हे परी आमचें जिवीत सारच्याक आतां आमी थोडो वेळ मागण्यांत रावया. अशें आमच्या हात तोंडयेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. पांयाची बोटां सतान तकले मेरेन, कुडींत, मनांत, ओतम्यान सगलें आमचे भितर आसा तितलेंय जेजू सगळें आसा. जेजू सगलें आमचें जाणो. आमी पुर्यान नकळो पूण तो जाणो. सगलें भावार्थान आनी बरवाशान ताचेर सगलें आमी संपोवन दवरया आनी ताचे प्रिती मोगान आमी अदीक बरोवन येतल्यान दुसऱ्या सुस्कारांतल्यान. आनी हे परी आमचें जिवीत खुशाल बरीत, संतोश बरीत जातलें. कित्याक जेजू जावन आसा आमचें सगळेंच जिवीत. आमेन.